म्हाका राती पेड्या म्हापसा हायवेचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा, फॅटल एक्सिडंट. 12 वर्सांचे चेडूं रोड क्रॉस करताले आनी टू व्हिलर घेवन एक मायनर जो भुरगो आसा तो बायक ड्रायव करतालो आनी त्याने त्या चेडवाक ठोकन मारून स्पॉटा वयल्यान धांविल्लो आसा. आनी जे रस्त्याचेर जे लोक आसले तेंच्यांनी त्या चेडवाक प्रायवेट गाडयेन घालून म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले आनी तेजेर उपचार चलता आसतना तेजें मरण पावल्लें आसा. आनी म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पंचनामा बी करून जे भुरगे आसात तांकां पुलिसांनी ट्रेक केल्ले आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ते हांगाचे मरोड म्हापशेचे आनी जो बायक चलयतालो तो मायनर भुरगो 16 वर्साचो. म्हापसा पुलिसेन तेच्या बापायक शबीर शेख ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी जो फाटल्यान बशिल्लो रेहान शेख ताकाय हे केल्लो आसा, अरेस्ट केल्लो आसा. आनी म्हापसा पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.